फोंडेच्या बाजारातल्या फुटपाथाचेर भायले विक्रेते येवन आपलो धंदो करतात। हे विशीं बाजारातल्या वेपाऱ्यांनी विरोध केला। पयलींच सणासुदीचे दीस चलतात आनी लोक येवन फुटपाथाचेर आपले सामान घेवन वतात, पूण भितर बसपी वेपाऱ्यांचेर हावळ येता। हाचेर निशेध करीत बाजारातल्या वेपाऱ्यांनी पालिके आड मोर्चा व्हेलो। फुटपाथाचेर बसपी विक्रेत्यांचेर खर कारवाय करची अशी तांणी मागणी केल्या। हे विशीं फोंड्या नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षाक निवेदन सादर केलां। आम्ही आता म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सनाक आनी सीओ निवेदन दिवपाक की फुटपाथ सामकी एन्क्रोचमेंट फूल जाला आणि प्रायव्हेट मार्केटाचो आमच्या इफेक्ट खूप जाता पालिका बाजारात, म्हणून आम्ही ताका निवेदन दिवपाक गेले। कोणी एन्क्रोचमेंट केला? फुटपाथ सगळे भायर रस्त्यार सगळे एन्क्रोचमेंट आसा। आता पळय तुम्ही, आता आम्ही येयल्या वयल्यान चलोन सगळे हे भरलेले आसा। लोक भितून म्युनिसिपालिटी मार्केट आसा पळय न्हू, ते भितून येतले कशे गिरायक? लोक भायले भायर घेता आनी वयता, भितून कोण येना। मार्केट मोठा पयलू मार्केट आमचे वयर आशिल्ले, आता नवी बिल्डिंग बांदली ती, ते स्मारक बांदून दवरला तेंच्यांनी। त्या स्मारकान अजून मेरेन आमकां व्हरना। 17 वर्सां जाली आमकां मार्केट मोडून सकयल हाडलेले 17 वर्सां जाली आनी ते मार्केट बांदतकी वयर व्हरता म्हणून सांगलेले। अजून मेरेन आमकां वयर व्हरना, सकयल ते खंडारान आमकां दवरले आनी ते स्मारक बांदून दवरला तेंच्यांनी। कोणाचें स्मारक बांदला तें आमकां खबर ना। तेन्ना आमी कितें करपाचें? आता हे मार्केट मोडटा म्हणटा आनी आमकां एअरपोर्ट रोडा वयर घालता म्हणटा। वयर थंय कोणूच एकटो येवपाना। हेजे फुडें 2 वर्सां चवथी बाजार भरलेलो, त्या चवथी बाजाराक कोणूच थंय येवना। तेन्ना वयर व्हरून घालून आमकां हे मार्केट मोडटा न्हू, आमकां हे मार्केटान घाला। पळय खंडर बांदून स्मारक बांदून दवरला तितून आमकां व्हरून घालात आनी मागीर मार्केट मोडा, आमी वयर वचपाना। व्यापारी संघटना मेळपाक आयले, तांचें कितें म्हणणें आशिल्लें की चतुर्थी येता, दिवाळी येता, जशें चतुर्थी दिवाळी लागीं पावता तशे बाकीचे वेंडर्स जे आसा पळय ते खंयचे कोणी आपलो पोट भरपा लागून येता, एक 4 दिसां लागून येता ते। आतां दिवाळी लागीं आसा, तांकां ती पोंट्यो जावं कसदिवे जावं काट्टा बिट्टा अशी बारीक बारीक अशें सामान हाडून खंय खंय जे फुटपाथेर रावन ते विकतात। तेंचें कितें म्हणणें आसा की तांकां थंय बसोनाका, तांकां सगळ्यांत बरें मार्केटार हाडा, जणू की आमकांय गिरायक जावं म्हणून। तांकां गिरायक जायना अशें तेंचें म्हणणें कितें आसा, ती सगळे फुटपाथेर बसले कारणान तांकां गिरायक जायना। सो आमी डिसायड आज सांजची आमची स्पेशल मिटींग आसा 4:30 आमी सगळे कावन्सिलर बसून उलयतले आनी हेजे निर्णय कितें तो आज आमी घेतले।